म्हादयचें अस्तित्व वाटोवपाक जायना जाल्यार मुखेलमंत्र्यासह 40 आमदारांनी राजीनामो दिवचो अशें आवाहन पेडणेच्या सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी केलें। मांद्रे वाठारांत म्हादय विशीं घेतिल्ल्या सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या बसकेंत हें उलोवप जालें। म्हादय विशीं जनजागृती करपा खातीर पेडणेच्या दर एका गांवांत खासा बसका घेतले। बसका जाल्या उपरांत वाठारांत जाहीर सभा आयोजीत करतले अशेंय ताणें सांगलें। म्हादयच्या समर्थनात पेडणे तालुका म्हणून पेडणे शेतकरी सोसायटीच्या युनियनात बसले। आज आमी मांद्रे म्हणून बसल्यात, फाल्यां पेडणे म्हणून बसले। विशय इतकोच की आमकां ही जागृती सगळ्या पेडणे तालुक्यातल्या घरापर्यंत व्हरपाची गरज। ताका लागून ही आज आमची मिटींग हाडली। हांगासरल्या केरी पासून ते बिंगोड्या पर्यंत सगळ्या गांवांतले प्रतिनिधी हांगासर, मागीर ते NGO आसात किंवा जे संघटनेचे पदाधिकारी असतात, मेंबर्स असतात किंवा वेगवेगळ्या पक्षांचे पदाधिकारी असतात। आमच्याकडे आज सोशल सेक्टरात काम करणारे लोक असतात। एकत्र येऊन आम्ही आज हांगासर आमचो फुडलो जो आमी कितें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शनात तो घडोवपाक आमी आज हांगासर चर्चा करपाक बसला।